मोविनान स्टेटमेंट केला न्हू ते आमी बार रेस्टॉरंट ओनर्स एसोसिएशन आहा न्हू ते एक्सेप्ट करिनात. कित्याक आमचे हितून आतां मोविनान म्हटल्यार ते एक भाग की लोक कोण पियेतात तेंचे एक्सिडंट जातात ते वेगळे भाग. पूण एक्सिडंटाचें कारण पिवपाचें तेजेर ना, एक्सिडंटाचें कारण खूब आसतात. सो ते रोड सारके नात, खड्डे पडल्या रोडाक, थंय लोक गाडी घेवन ट्रीप जावन पडटात. स्पीड ब्रेकराक पेंटींग ना, इंडिकेटर्स ना, लायट इंडिकेटर्स ना, कितें सायडीचे रोडाचे बॉर्डर खंय आहा पळय तें, तशे रोडाचे डिझायनींग बरोबर ना. हे सगळे कारणाक लागून लायक ते एक्सिडंट जाता. पूण तो म्हणटा की आमी ताका पावोवपाक जाय, ते पॉसिबल ना. कित्याक तेंचे कडेन ते टायमार तूं तर उलोवंक वयशी तर ते तुका आयकपीच ना. ते तुका म्हणटले की आमी आमचे गाडयेन घेवन वता, आमी तुमचे गाडयेन कित्याक वचूंक जाय, आनी एक्सिडंट वयल्यान झगडीं जावंक शकता. प्रॉब्लम जाता. आतां रूल तर स्ट्रिक्ट केला की कोण ड्रिंक एंड ड्रायव्ह, तर हे सगळे लोक फारावतले. हेका लागून तर ओला उबर खंयचे बी एपाचे टॅक्सीज बी मेळत, हे लोक टॅक्सी घेवन घरा वचूंक शकतात. टॅक्सी आतां मेळनात म्हणून जबरदस्तीन आपली गाडी घेवन येतात, ते पार्टेक वयतात, एन्जॉय जातात आनी मागीर वतात ते.